गोंयांतले 56 गांव शारीकरण करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आशिल्लो, मात ह्या विशीं बोवाळ जाल्या उपरांत महसूल खात्यान अधिसुचोवणी फाटीं घेतली। हे विशीं महसूल खात्यान पंचायत खात्याक लेखी पत्र बरोवन कळयलें। फाटल्या म्हयन्यांत महसूल खात्यान सगळ्या पंचायतीक नोटीस काडून हे विशीं तांची मतां सादर करपाचे निर्देश दिले। त्या उपरांत गोंयभर बोवाळ पडून लोकांनी ह्या गांवच्या शारीकरणाक खर विरोध केली। गोंय काँग्रेसीन येवपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपा आड व्यापक विरोधी युती करपाचो संकेत दिला। गोवा काँग्रेसीचो प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी भाजपाक हारोवपा खातीर समान विचारांच्या पक्षाक एकठांय येवपाचें आव्हान केलें। पूण पक्षांतल्यान भायर सरपाच्या प्रश्नाचेर काँग्रेसीची भुमिका स्पश्ट आसा आनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रवेश मान्यताय ना अशें जीपीसीसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी स्पश्ट केलें। बागा दर्यादेगेर जाल्ले दुर्दैवी घडणुकेक लागून पर्यटकांच्या सुरक्षेचो प्रश्न परतून मुखार आयला। बागा दर्यादेगेच्या धोक्याच्या रेलिंगाचेर पिवून एक तरणाटो बशिल्ले कडेन व्हड ल्हाराक लागून दर्यांत पडून ताचो जीव सोंपलो। ह्या घडणुकेक उपरांत थळाव्या लोकांनी आनी वेवसायिकांनी प्रशासनान बेगोबेग सुरक्षा उपाय काडचो अशी मागणी केल्या। साळांतल्या कोलपेवाडी वाठारांत एका स्लॅबाच्या घराचेर व्हडलें झाड कोसळ्ळें। शुक्रारा मध्यान रात्री घडिल्ले घडणुकेत जिवीतहानी टळ्ळी, तरी 2 लाखां परस चड रुपयाचे मालमत्तेचें लुकसाण जालां असो दावो घरमालकान केला। मात देवादयेन ह्या घडणुकेत कार चलोवपी तरणाट्या सयत ताचे आवय आनी भयण साल्वार जाली। ही घडणूक शेनवारा दनपारां कुळण कारापूर वाठारांत मुखेल रस्त्यार घडली। दिवचलच्या दुबावितपणान मरण आयिल्ल्या 21 वर्साच्या पिरायेच्या अक्षत नायकाक लायटीचो शॉक लागून मरण आयिल्ल्याचें आतां स्पश्ट जाल्लें आसा। देखून ह्या प्रकरणाक आतां वेगळें मोडण आयलां। मावळिंगा वायरिंगेचें काम करतना ही घडणूक घडिल्ली अशें सामकार आयलां। राज्यांत अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा, मात थांबपाचें नांव घेना। शेनवारा फोंड्यां-बोरी वाठारांत हीट अँड रन घडणूक उक्ताडार आयली। ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवप्याक आगताक मरण आयलें, जाल्यार अपघाता उपरांत गाडयेच्या ड्रायव्हरान घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो। पुलिसांनी गुन्यांव दाखल करून गाडयेच्या ड्रायव्हराचो सोद सुरू केला। सोऱ्याच्या गुळेत गाडी चलोवप्याक अटक करतले अशें संबंदीत खात्यान जारी केल्ल्या अधिसुचोवणीक येवकार दिलो। तशेंच बेकायदेशीर रितीन व्हायट नंबर प्लेट आशिल्ल्यो गाडयो भाड्याक दिवप्याचेर खर कारवाय करची अशी मागणी लोबो सयत रेंटल व्हेकल असोसिएशनान केला। मजगती येल्लो नंबर प्लेटी भाड्यान दिवपी गाडयो परस गोंयांत बेकायदेशीर व्हायट नंबर प्लेट आशिल्ल्यो गाडयो चड आसात। देखून गोंयभर पोलिसांनी खाशेली मोहीम हातात घेवची आनी अशा वाहनां आड बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी आमदार मायकलान केला। राज्यांत जुनाच्या 27 आनी 28 तारखेक वादळी वाऱ्यासयत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। तशेंच हवामान खात्यान नागरिकांक सादूर रावपाचोय उलो मारला। नव्या वाड्यार शांतीनगर रेल्वे पुला लागसर आशिल्ली मुखेल उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक इबाड जालें। थळाव्यांनी बेगोबेग संबंदीत खात्याक कळीत केलें। सध्या ही पायपलायन दुरुस्त करपाक झुजा पावड्यार काम सुरू आसा। ही घडणूक फांतोडेर 4 वरांचेर घडली। म्हापसा वाठारांतल्यान एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या। सावंतवाडीच्या एका कुटुंबातले बापूय आनी ताच्या 7 वर्सां पिरायेच्या पुताची कूड
करसवाड वाठारातल्या भाड्याच्या कुडीत दुबावितपणान सापडल्या। त्याच कुटुंबातल्या बायलेची भलायकी गंभीर असून तिका उपचारा खातीर हॉस्पिटलात दाखल केल्या। हे घडणुकेक लागून वाठारात बोळा निर्माण जाला, तशेंच म्हापसा पोलिसांनी तपास सुरू केला। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। साळनोयत व्हडा प्रमाणात रानटी वेळी पातळिल्ल्यान हाचो परिणाम बेतूळ, असोळणा आणि चिचोण्या वाठारांतल्या पारंपारीक पद्दतीन नुस्तेमारी करप्याक केल्ल्या रापणकारांचेर जाता। तांकां जाळे लेगीत घालपाक मेळना अशें थळावे नुस्तेकार सांगतात। फाटल्या 2 वर्सां सावन हो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा। हाका लागून नुस्तेमारी वेवसायाच्या आदाराचेर पोट चलोवपी नुस्तेकारांक बरोच फटको बसता। जाल्यार ह्या सगळ्याक उदका स्रोत खातें जापसालदार आसा असो आरोप आमदार क्रूज सिल्वान केला। शिवोले मार्ना वाठारात 2 रेंट कारी मदीं अपघात जालो। सुदैवान कोणाकूच दुखपत जावंक ना, मात दोनूय चालकांनी घडणूक थळा वयल्यान फुजो काडल्यो। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो। ही घडणूक शेनवारा सकाळी घडली। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। काणकोण तालुक्यातल्या सामाजिक भलायकी केंद्राच्या वाठारांतले गटार पावसात सदांच तुंबतात। ताका लागून सगळे उदक रस्त्यार सांठून उरता। हाचो त्रास येरादारी करप्यांक जाता, तशेंच अपघातांचो धोकोय वाडटा। थळाव्या प्रशासनाकडे कितलेशेच फावटी कागाळी करून लेगीत समस्येचेर कायमस्वरुपी उपाय काडूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या। काणकोणा चावडेर जाल्ल्या स्वय अपघातात चापोलेचो तुळशीदास वागोणकार हो तरणाटो गंभीर जखमी जालो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण काणकोण बस स्टँड वाठारांतल्यो रातच्या वेळार खांब्या वयल्यो लायटी पेटनात। काळोख आशिल्ल्यान रस्त्यार बशिल्ली गोरवां दुचाकी चलोवप्याक दिश्टी पडूंक नाशिल्ल्यान तांणी गाडी गोरवांचेर व्हरून मोखली। रस्त्यार मोठ्या प्रमाणात गोरवां बसतात, ताका लागून लोकांक अपघाताक तोंड दिवचें पडटा। छत्रपती शिवाजी महाराजा खातीरूच आयज आमकां अंत्योदय तत्वाचेर काम करपाची संद मेळ्ळ्या आनी ती ह्यान फुडें मेळची अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। शेनवारा शिवराज्याभिशेक सुवाळ्या निमतान साखळे वाठारांत छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या पुतळ्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पूजन केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। गाजियाबादच्या 84 वर्सां पिरायेच्या निवृत्त बँक वेवस्थापकाक ऑनलायन फटवणूक करून 2.20 कोटी रुपया लुकसाण जाले। ताचो संबंद 538 कोटी रुपया लुटपाच्या प्रकरणात आशिल्लो दावो घोटाळेकडेन केल्या। तांणी पुलीस, ईडी अधिकारी आनी न्यायाधीश अशें सांगून बनावट व्हिडिओ कॉला वरवीं जोडप्यांक भिवणयले। बळी पडपी जोडप्यांनी आपली सगळी बचत हस्तांतरीत केली। आपूण फटोवन घेतिल्ल्याचे कळचे पयलीं 70 लाख रीण लेगीत घेतले। राम देवळाच्या देणगी चोरी प्रकरणात एसआयटीन नवे प्रकरण उक्ताडार हाडला। सीसीटीव्ही आणि वायरलेस प्रणाली खातीर जापसालदार आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांची आता चौकशी सुरू आसा। तशेंच काउंटिंग रूमाची सुरक्षीतताय आणि ट्रस्टाच्या कार्यावळींनी तांची भूमिका हांचे विशीं अहवालात प्रश्न उप्रासल्यात। हे चोरीक कसलोच संबंध आशिल्लो काय ना हाची चौकशी अधिकाऱ्यांनी चालू दवरला। सिंधू उदका कबलाती खाला भारतान उदकाचो वांटो थांबयला असो आरोप पाकिस्तानान परतून केला। या प्रश्नाक लागून तणाव वाडला।
पाकिस्तानानी फुडाऱ्यांनी खर विधानां केल्यात, पूण हे दावे खरे काय व्हडल्या कथनाचो भाग हाचेर प्रश्न उप्रासतात. उदक वांटपाच्या कराराक लागून दोनूय देशांनी फूट पडल्या म्हूण हो वाद चालू आसा अशें कळटा. व्हेनेझुएलात आनी एक घातक भूकंप जालो. 900 परस चड लोकांक मरण आयले जाल्यार सोडवणूक कार्यावळ अजून चालू आसा. भारत सरकारान मजतीच्या यत्नाक आदार दिवपा खातीर मानवतावादी मजत धाडल्या. नव्यान 4.9 तीव्रता आशिल्ल्या भूकंपाक लागून पयलींच ह्या संकश्टाचो परिणाम जाल्ल्या लोकां मदीं भंय वाडला. होर्मुझ सामुद्रधुनी लागसार वेपारी तारवाचेर हल्लो जाल्ल्यान तणाव वाडला. अमेरिकेचो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी अमेरिकन सैन्यात इराणीचे जायते ड्रोन उडयले अशें विधान केलां. ह्या घडणुकेक लागून ह्या वाठारांत नवो सुरक्षा हुस्को निर्माण जाला. तणाव वाडत आशिल्ल्यान अधिकारी परिस्थितीचेर बारीक नदर दवरतात. अमेरिकेचो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प फुडल्या वर्साच्या सुरवेक भारताक भेट दिवपाची शक्यताय आसा. अमेरिकेचो विदेश सचिव मार्को रुबियो हांणी ही घोशणा केल्या. ह्या भेटींतल्यान भारत अमेरिकेचे संबंद घटमूट जातले आनी मुखेल प्रश्नाचेर सहकार्याक चालना मेळटली अशी अपेक्षा आसा. तशेंच दोनूय देश व्हड वेपार करार निमाणो करपाचें काम करतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्साक अधिकृत भेटी खातीर भायर सरल्यात. देशांतल्या राष्ट्रीय दिसाच्या उत्सव ते मुखेल सोयरे म्हूण हजर आसतले. भारत आनी सेशेल्स हांचे मदल्या राजनी संबंधाक 50 वर्सां जालीं. तशेंच ह्या भेटी वेळार पीएम मोदी संवसारांतल्या सगळ्यांत पोरण्या जिवा जनावरांक मेळटले अशी अपेक्षा आसा. अयोध्यातल्या राम मंदिरातल्या देणगी चोरी प्रकरणाचेर बागेश्वर धामाचे मुखेली धीरेंद्र शास्त्री हांणी प्रतिक्रिया दिल्या. रावणान माता सीतेचे अपहरण केल्ले, पूण हे लाखांनी भक्तांची श्रद्धा चोरला अशें तांणी म्हणलें. गुन्यांवकाराक खर ख्यास्त दिवची अशें शास्त्री हांणी सांगलें. मजगतीं चवकशी चालू आशिल्ल्यान 8 आरोपीक न्यायालयान ताब्यांत घेतल्या. युरोपात चड तापमानाचो परिणाम सुमार 800 शारांनी जाला. हवामानात बदल आनी एल निनो परिणाम ही ह्या खर उष्णते फाटली मुखेल कारणां अशें शास्त्रज्ञ म्हणटात. संवसारीक तापमान वाडत रावल्यार फुडल्या वर्सांनी धोक्याची उष्णताय ल्हारां चड प्रमाणात जावंक शकतात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. लोकांक सुरक्षीत रावचे आनी उष्णताय चड वेळार भायर रावचे न्हय अशें अधिकाऱ्यांनी सल्लो दिला. परीक्षेच्या फक्त एक दीस पयलीं ठाणे हांगा टेट परीक्षेचो पेपर लीक जाल्ल्याचो आरोप आसा. 28 जून दिसा ही परीक्षा जावपाची आशिल्ली. हो पेपर कसो लीक जालो हाची चवकशी शिक्षण खात्यान सुरू केल्या. जापसालदार आशिल्ल्याचेर खर कारवाय करतले अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलां. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न